न्हवरे पिळगे खातीर ताचो प्रेसिडेंट, आमचो ऑल्डान वायस प्रेसिडेंट, आमचो सांतान सेक्रेटरी, आमचो इम्तियाज एक्झिक्युटीव मेंबर आनी सैबी मुक्ती मोर्चा भारत मुक्ती मोर्चा हाचो गोवा युनिट. तर आयज आमी हे डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम तेमी सप्टेंबराचे 23 तारखेर हे पब्लीक नोटीस धाडले जेटी पॉलिसी 2022 आनी ते जेटी पॉलिसीन तेमी बरयलां की कोणाचेंय कितें ऑब्जेक्शन वा सजेशन आसा जाल्यार फक्त 500 उतरां भितर ऑक्टोबराचे 15 तारखे पासून एक तांकां ईमेल धाडची म्हणून. आतां हातूंत 500 उतरां आनी ईमेलूच धाडपाची हाचेरूच कितलेशेच प्रश्न उबे जातात. फॉर एग्जाम्पल, आमच्या गोंयांत गांवांत जे लोक रावतात ताका कितल्या लोकां लागीं ईमेल आसा. दुसरें ही 500 उतरां म्हणटात तें इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 ताच्या कायद्या भायर आसा. आनी हे सगळे आमी पॉयंट एकठांय करून हें आमकां एक्सेप्टेबल ना म्हणून आमी तांकां एक ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आहा. 4 डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्युरिजम पर्वरी, सेक्रेटरी ट्युरिजम पर्वरी, द पब्लिक ग्रीव्हन्स ऑफिसर पेंजीम एंड द डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजम पार्ट ऑफ पेंजीम. तांकां आमी डायरेक्टली सांगलां की दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड दे हॅव टू रिवोक दीस. आनी ही हाचेर जायते प्रश्न आसात आनी आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन गोंयकारांक जाता तितले उतरांनी तेमी बरोवचें आनी तांकां हार्ड कॉपी अलाव करच्यो. आनी जरी तो तांकां जेटी पॉलिसी करच्यो आसा ते गांवच्या लोकांक घेवन एकठांय जावन ती पॉलिसी तयार करची, ही आमची गव्हर्मेंटा कडेन मागणी. शॉर्ट करा, 2-3 मिनटां भितर. ही जेटी पॉलिसी 2022 जी टुरिझम डिपार्टमेंटान काडल्या, इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. इट इज इन वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जशें जॅकान ऑलरेडी आमकां सांगला. आनी यू कॅनॉट से स्पेशली गोंयांत तुज्यान सांगपाक जायना की तुवें फक्त इमेलच धाडा म्हणून. आनी जेटी पॉलिसी, जेटी खंय जाता, जेटी आमच्या न्हंयचेर जाता. न्हंय जंय आसा थंय गांव आसा आनी जंय गोंयांत ज्यो 11-12 ज्यो नदी आसा, ज्यो नदी सबंद नॉर्थ टू सावथ, तिराकोल टू गालजीबाग नदी पासून मदीं कितल्योच नदी आसा. ह्या नदीर कितलेशेच गांव आसा. हे सगळे गांवांनी जे लोक रावपी आसा ते कितें सगळ्यां कडेन ईमेल आसा, ईमेल ना न्हू. आनी हे म्हणटा हे कोणा खातीर स्टेक होल्डर्स, आनी जे लोक आसा ते स्टेक होल्डर अशे टुरिझम डिपार्टमेंट समजना, मानून घेयना. आमी पळयता हाचो आमी बारीक अभ्यास करताले आनी आमकां कळोन येयला की स्टेक होल्डर म्हणजे तांकां कोण, जे कोण टुरिझम कोण बोटी चलयता, सो टुरिझमाचे कोण वॉटर स्पोर्ट्स चलयता, की टुरिझमाचे कोण टिकेट काडटा किंवा टिकेट विकता, गायडींग करता, तेच फक्त स्टेक होल्डर्स. पूण आतां प्रॉब्लम कितें आसा, जे जेटी म्हणटा ते जेटी म्हणजे ते कित्याक करूंक सोदता न्यू जेटीज आनी अपग्रेडेशन ऑफ एक्झिस्टींग जेटी, तो टुरिझम साठी. सगळे आमचे टुरिझम आसा, नदी आसा, जो टुरिस्टां खातीर येवपाचें म्हणटा. आनी हाचून व्हडलोसो प्रश्न निर्माण जाता. प्रश्न म्हणजे कितें, जे नदी सध्या जे यूज करपी आसा ते मेजॉरिटी जे लोक आसा ते नुस्तें मारतात. थोडे नुस्तेकार रजिस्टर्ड आसा फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन, थोडे नुस्तेकार रजिस्टर्ड ना. तरी पूण रजिस्टर आसूं ना आसूं जे लोकांचे लायव्हलीहूड आसा, लोक तेचो जेवता, शीतकडी हे आमचे गोंयकारांचे, शीतकडी हे नुस्तें हे गोंयकारांचे आमचे जेवण. आनी तूं आतां सांगता आमचे नदी आसा त्यो आतां नुस्त्या खातीर कांय पडलेलें ना. फिशिंगाचो एकदांच उल्लेख आसा, तो बी ट्रॉलां खातीर. आनी हे फिशिंगाचेर हाचो भरपूर परिणाम जावपाचो आसा. आनी एक खतरनाक गजाल आसा हितून की ड्रेजिंग ऑफ रिवर्स, हेचो तेंच्यांनी कितें केला, हेचो पावर्स आसा तो जेटी मॅनेजमेंट कमी कडेन दिवपाचे असे तेंचे प्रोपोजल आसा, दिवंक ना, कितें ड्राफ्ट आसा. आनी हो असो जर जालो न्हू जाल्यार सामकें ड्रेजिंग हे सामकें खतरनाक आसा आमच्या नद्या खातीर आनी स्पेशली नुस्त्या खातीर. आनी हेचेर आमी एक गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा. आनी जर अशें जालें जाल्यार गोंयाचे शीत कडी हे फाटल्या टावन एंड कंट्री रेग्युलेशनान मारपाचो प्रयत्न जालो. आतां ही तेणी जेटी पॉलिसी काडल्या, तितून गोंयचें नुस्तें
आनी नदयो संपोवपाचो हो एक षडयंत्र आसा आनी हे आमी सगळे जे आसा गोंयचे लोक आसा जे शीत जेवपी आसा शीत कडी जेवपी आसा नुस्तें खावपी आसा हेंच्यांनी सामकें नेटान पेटोवन उठपाची गरज आसा आनी होच आमचो उलो आसा नाव सांगा सेबी रॉड्रिक्स सेबी रॉड्रिगीज हांव सांतान पेरेरा आनी हे संघटनेचो हांव सेक्रेटरी मुगेलो धाकलोसो एक पॉयंट आहा की तेणी जेटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हूण केलो आहा तें चोवपाक सो हे जेटी मॅनेजमेंट कमिटीक तेणी फकत कोण बेनिफीट जातले तांकां गायले कोण अफेक्ट जाता तांकां गायले न्हय जावं जे आमगेले नुस्तेकार भाव आहाय तांकां बगून तांकां ते एक कमिटीकूच न्हय म्हणजे अफेक्ट जाता तें तेणी कितकोन अफेक्ट जाता तें तेणी दाखयलेलें ना हेजेर आनीक आमगेले सेबीन सांगिल्ले ते भाशेन ड्रेजिंगाचेर हिंगा मॅक्झिमम इम्पॅक्ट जातलो आमगेले जे रिवर बँक्स आहाय ते देंवन वयतले थिंगा कोरल आहा तें डिस्ट्रॉय जातलें फीश ब्रिडींग ग्रावंड आहा तें डिस्ट्रॉय जातलें सो ही पॉलिसी आवटरायट सरकारान भायर उडोवची म्हूण हांव मागताय थँक्यू आमची गोंयच्या सरकारा कडेन एकूच डिमांड की तुमी आतां जे काम करता पळय जेटीची जी पॉलिसी हाडल्या 2022 ही फकत हेल्प करपाक कॉर्पोरेट्स आनी हेल्प करपाक डेली बॉसीस हे तुमी बंद करा आनी स्टार्ट वर्किंग फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंड द वेलफेअर ऑफ द स्टेट इतलेंच करा जॅक मस डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट वयचं पडलं हे जर आता केली इम्प्लिमेंट केली देन वॉट विल बी युअर स्टेप इम्प्लिमेंट केली केली जाल्यार आमी गोंयकारांक जागृत करूंक सोदतात आनी एक पाटी तेमी इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार आमची लिगल टीम जेली आहा ती स्टडी करतले केश कोन हे आमकां गोंयकारांक सारको अदमास केल्लो आसा पूण आमी गोंयकार ओगी रावचे ना आमी जाण एका गोंयकाराक गांवांत वचोन तेजे तांकां जागृताय दितले आनी लिगल टिमीचो एडवायस घेवन कित्याक आमकां कॉन्स्टिट्युशना पासून रायट आसा ते आमी चालू आसा आमचो प्रोसेस त्या पासून आमी हें फायल केल्लें आसा तांकां चारूय डिपार्टमेंटान सो हें येतरीक आमी तेजेर एज पर दीस वी अकॉर्डिंगली वी वील डील विथ दीस सिच्युएशन अप्रोच एनजीटीक अप्रोच करतले आमचे आतां हेजे रिप्लाय येतले न्ही तर आमगे लिगल टीम हें करतले आनी ते अकॉर्डिंगली वील टेक अ डिसिजन हय हॅलो मडगांव आनी खंय जाल्यार तुमगेले अशें मिटींग हय आमगे आतां पयर बेंचीन आनी फाल्यां हेंय आहा आमगे 14 तारखे प्रोटेस्ट अभिजीत ऑर्गनायज करता गांवांनी हय जाल्यार आमी कळोवन रिवणां आमी तशें करून बारीक बारीक घालता होच प्रोजेक्ट करूं घेवन धाकटे धाकटे युनिटां कळम एक घेतल्या वेल्ली एक घेतल्या सांतिस्तीव एक घेतल्या